सर एकठांय जाल्यार आमचे कोमनीदाद ऑफिसाच्या भायर आमचे सगळे कोमनीदादची कमिटी आमचो हांव तुलियो डिसोजा कोमनीदादीचो प्रेसिडेंट तशेंच आमचो मेजर विक्टर झुजार्द जो आमचो कोमनीदादीचो एटर्नी आनी बाब रेदेंत डिसोजा जो आमच्या कोमनीदादीचो ट्रेजरर हे आमचे कोमनीदादीचे ऑफिस बेरर and president of Golden Field Farmers Association बाब प्लासीद तशेंच आमचे सगळे आमचे एकान एक गिरवटचे शेतकार भाव आमचे शेतकार भाव जे आमची शेतां रोयतात आनी ह्या शेताचेर आमी लोक जगतात. आमची एक समस्या ओ आमची डिफिकल्टी अशी आहा की सरकारान 28 ऑक्टोबराक आनी एक तुमकां खबर आहा 3 वा 4 वर्सां फाटीं गव्हर्मेंटान खुबशीं शेतां एक्वायर केल्लीं आमच्या कोमनीदादीची आनी आतां 28 ऑक्टोबराक आनी एक नोटिफिकेशन हाडला गॅझेट ऑफ इंडियाचे कॉपी ह्या न्यूज पेपरार छापून आयला की आनीकूय शेतां एक्वायर करतले म्हणून. आनी ही शेतां आमचे शेतकामती भाव रोयतात ताचेर तेंची लायव्हलीहूड तेजेर ते जगतात. गव्हर्मेंटान हे ताबडतोब हे लँड एक्विजिशन रद्द करचें आनी ह्या शेताचेर आनीक कांयच एक्विजिशन आमचे गिरोडचे लोक हे आमचे शेतकामती भाव तांचेर हे लँड एक्विजिशन कशेंच आमी करूंक दिवचे ना. कित्याक गव्हर्मेंटान सांगून दिवचें हे लँड एक्वायर करता ते कित्याक करता. सध्या ही हायवे ऑलरेडी बांदून काडल्या आनी बांदून काडल्या ती काडल्या एज इट इज आमचे सगळ्यांचे लास्ट टायम आमी एक प्रेस घेतलेलो जाले 3-4 म्हयने शेतांचें काम जेन्ना सुरू जाल्लें जून म्हयन्यान सगळीं शेतां पाड घालून वयल्लीं हे कॉन्ट्रॅक्टरान. हो MVR जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणे सगळी माती आनी सगळे रबल आनी डेब्रीज ह्या शेतांनी घातल्या आनी ही शेतां बुडल्यान हे कान जे आसा तेय बुडल्यात आनी शेतांनी उदक भरलां बुट्टी येयल्या आनी जायतीं शेतां हे अंदू आमच्या शेतकामती भावांक रोवपाक मेळूंक ना. सारकें मरे समीर? दुसरी गोश्ट कितलेच आमी गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक PWDक मेळून थकले कोणूच काळजी करिना आनी कोणाकूच पडून वचूंक ना की लोक कशे सफर जातात ह्या समस्यांनी. चीफ मिनिस्टर हांगासर बुट्टी आयल्या तेन्ना एक व्हडली मिटींग केली आमदाराक घेवन आनी कोणाक सरकारी ऑफिसरांक घेवन आनी आमचे शेतकामती भावांक पळय कितें लुकसाण जालां ताचें कॉम्पन्सेशन मेळटलें. कोणाक 1 रुपया मेळ्ळा गव्हर्मेंटाचो? आयका चीफ मिनिस्टरान थंय आमचो फ्लायओव्हर ना बसोडच्या पुला कडेन तेणे थंय येवन तेजो रिकॉर्ड आसा थंय व्हिडिओर दाखयल्ले सगळ्या प्रेसांनी आनी अजून पासून कोणाक 1 रुपया असले अनाउन्समेंट जुमला फक्त लोकांक फटोवपाचे अनाउन्समेंट ते सोड. हे पळय आतां शेतां आमची एक्वायर जावन ही हायवे ऑलरेडी बांदून काडली फ्लायओव्हर बांदून काडले तांचें कॉम्पन्सेशन आजुनी लोकांक मेळूंक मेळ्ळा कोणाक? परत लोक त्या PWDचे लँड एक्विजिशन डिपार्टमेंटान वचून थकले लोक. हांवें कितलेचदा तांकां लेटरां बरयलीं फोन केले आयज मेळटले फाल्यां मेळटले जालें एप्रुवल जालें पूण सरकारा कडेन पयशे ना. हे सरकार सांगना पूण पयशे कितें आहात वेस्ट करूंक नाका आशिल्ले प्रोग्राम करपाक आनी लोकांक पळय कितें ड्यू आहा आपणाच्या शेताचे पयशे मेळोंक जाय ते लोकांक दिवपाचे कसलोच गव्हर्मेंटाचो हेतू ना. आमी आज निशेध मारतात हे असल्या नोटिफिकेशनाक आनी गव्हर्मेंटाक एक मागणी करतात हे आमचे सगळे शेतकामच्या नांवान आनी कोमनीदादीच्या नांवान आनी फार्मर्स असोसिएशनाच्या नांवान की ताबडतोब हे नोटिफिकेशन हाडलां ते रद्द करचें आनी आमकां ही शेतां आमकां जाय.
परत परत हे हायवे एक्सपान्शन करपाक आमची शेतां काबार करून हे लोकांचे लायफ टायमाची शेतां आनी तेजेर लोक आमचे शेतकामती भाव जगता. देव बरें करूं. मागता आनी कोणा कडेन उलोवपाक जाय? I've got 2 points to make. माझे नाव प्लासिडो and I'm the president of Golden Field Farmers Association. ओके, माझे 2 पॉइंट आहे हितून की जरी तो जागो आतां सिलेक्ट केला जरी तो दिलो लोकांक आनी थंय भरून काडले जाल्यार थिंगासून उदक वचपाक जागो ना आनी ते सगळे फ्लडेड जातले आख्खे गिरवाडे आमचे. सो दिस इज 1 पॉइंट विच आय एम मेकिंग. थिंगासून भरपाचें ना आनी आमी शेतां दिवपाक रेडी ना. आय हॅव गॉट अराउंड 7 to 8 माझे मेंबर्स आहात माझ्या एसोसिएशनाचे. तेंची शेतां ते जेयतात खातात तेजेरूच जॉब तेंचे जोडप तेंचे तेजेरूच ती लायता हॉसानो पॅडी फील्ड कल्टिवेशन ते सगळी करतात आनी तेंचे तर गेले जाल्यार तेंकां आनी कांय हें ना. गव्हर्मेंट खंय भरपाय करतलो हेंचो. ती वसाचे वसात जोडटात आनी खातात फकत हेच आनी कोणाक उलोवपाक जाय कितें उलय. मागीर दोन पॉयंट आसले. I am the attorney of the Umdad of Giri. I want to say that whatever is happening, it must first happen with the people. People are responsible, Shata, that means they are the farmers. We do things directly in Delhi or at TCP or at some other place. Our people are the must first. How this notification has come out, no proper action has been taken, no writing work has been communicated to the Giri office. It is a must that we follow certain rules. Since it is not followed, these particular people are objecting, and I also object to this particular action being taken without proper notice. My president has already said the thing. I am with him. Thank you. Did you all meet for the local MLAs? What the local MLA says? Local MLAs has not talked about it. Where is the meeting of local MLAs and the farmers? But पंचायत आणि लोकल MLA एकठांय रावन भितर काम. they took a meeting that day in a panchayat. That time you all were not present. We were not even called. आम्ही खबरच ना आमकां जाल्यार आमकां खंय वयतलें न्ही. आतां काल राती आमकां खबर कळ्ळें बाबा आनी आयज आमी हांगा येयल्यान हे मिटिंगेक हांगासर एकठांय जमत जाल्या म्हणून आमच्या नजो पयले सुवातेर लोक बरो नासतना जरत मरत शेतां कोत्ता थंयसर आनी हे येतात आनी तेन्ना थंयसर म्हणटात घरां बांदतले तर लोक कोश कोत्ता पळय त्या जाग्यार घरां हे खंयचे कसले डटी प्लॅन काडटात हे कोणाक कळनासतना हे केहे जावं येता हे आनी आमची हा इल्ली ही शेतां तेजेरूच आमी हांचे येता. बट मीटिंग अलाउड केले तें तुमकां आफोंक सुद्दां आमकां कळोंकूच ना न्हू आमकां खबर ना न्हू. But there were some farmers present over there, no? Some farmers were present over there. आमकां कांयच खबर ना आमकां कितेंच खबर ना बाबा म्हणून आयज आमी येयल्या न्ही पळय एकामेकाक उखलून हाडल्यान आमकां आयज हे सगळे फार्मर येयल्यात. सांगला ते भाशेन कसल्यो मिटिंगी खंय जातात ते आमकां खबर ना. पूण आज आमी हांगासर पब्लिकली येयल्यात हे लँड एक्विजिशन ओपोज करपाक. तुमकां सांगला त्या प्रमाणे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक आनी सरकाराक सांगूंक सोदता असले आमच्या मेजरान आतांच सांगला इलिगल हांव चार्ज करता की हें इलिगल नोटिफिकेशन जावन आसा. कित्याक एज पर द लेटस्ट लँड एक्विजिशन एक्ट that was passed in parliament, any land acquisition has to be with the consent of the people first. ही असली नोटिफिकेशनां इम्पोज जी करता लोकांच्यो जमनी लोकांची शेतां पळय गव्हर्मेंट ताब्यान घेवंक सोदता. ह्यो हायवे करपाक कोणाक वचपाक ह्यो हायवे येदे व्हडल्यो हायवे कित्याक जाय ह्यो? हे फक्त सरकार व्हडले उद्योगपती आनी इंडस्ट्रियलिस्टांक हे करपाक हेल्प करपाक. हे आमचे बारीक लोकांक हे सरकार न्ही. हे सरकार फक्त व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट व्हडले उद्योगपती आनी व्हडले बिझनेसमॅनाचे. आनी रस्तो पासून केला हे सगळ्याक आतां सगळ्याक म्हापशान झाडू मारलो उर्वरी झाडू मारलो सगळ्यांनी तांकां भात धाडले आनी गिरवाड्यान पावल्यात ते जागो एक्वायर करपाक. सगळ्याक सारून मारून येयले खंयच कोणें तांकां धरूंक ना आनी आतां गिरवाड्यान येयले जागो हें करपाक. आनी वी वील नॉट अलाव दीस. कितें केलां कोणाक केलां ते शेतां सगळ्याक घेवन कोण येयले. केलां बाबा सगळें भितर सरून भायर सरून थंयसर हे कसले रस्ते केल्यात ते
आं आमकां आतां पळय वद्दें वल लागलें म्हाका येवपाक थंय सत्या म्हाज्या घरान भायर सत्या असले पाड करून दवरला सगळे थंयसर आनी शेतांनी रस्ते केल्यात 1.5 मिटर म्हणून खंयचो 1.5 मिटर घेतला तेणी शेतां मेवता म्हणून 1.5 मिटर वयर जागो एकवेळ करून सगळे रस्ते केल्यात आनी आमची शेतांची वाट लायल्या वडिलांची आमची शेतां इतल्या पिणकेची तिणी पटार पाटीर फातर गुण्या धरून शेतांनी शेतां सांबाळल्यान कित्याक मोतीचो लोट येता म्हणून आनी आतां त्या जाग्यार तर तुमी घरां बांदूंक सोदतात जाल्यार ते उदका हूं वयतली मिनिस्टराच्या घरान वचांनी पयलें तो ते दिला पळय तो जागो पळय त्या उदका आमी कितें रजा उलयली आनी आमी मनशां वायट जाणा जायात पूण आमचें पळयतलो बरेंपण कोणूच ना ह्या संवसारांत सगळें वायटपण तितलें चिंतात आनी हें पाड करूंक सोदतात ह्या जाग्यांचेर इल्लें हें शेत पळय आहा त्या शेतांचें तुमी तर हे भाशेन कोत्तात हे कसलें मेवकुटें चिंतप तुमचें हें कितें आतां हें जातलें आनी हें आमच्या नज आसतना आमी येता जरत हे वाटेन आनी लोक पासून शेतांनी जायनासतना लोक कोत्ता कित्याक आपले वडिलांची शेतां म्हणून सांबाळतात ते सगळे ओके एक शॉर्ट आन्सर I am Ratan D'Souza, treasurer of Guinea Comunidad. I feel, in my opinion, माझ्या ओपिनियन प्रमाणे आम्ही कोमुनिदादीन लोकांनी पळय रस्तो दिला दॅट इज नॅशनल प्रोजेक्ट नॅशनल हायवे हांव सांगता तो भरपूर जालो आनीक एक्वायर करपाची गरज ना कित्याक थंय वाट दिला वयर हायवे आहा खाला तुका साफ बी आहा आनीक एक्विजिशन कित्याक करपाचें आहा तें म्हाका समजना अशें समज चालू उरत जाल्यार तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो आमी शेतकारां बरोबर कमिटी कोमुनिदादी बरोबर आनी आमचे फकत रस्तो आमी दिला जाय तितलो आनीक एक्विजिशन करता आनी मागीर आनीक करतले तेजें कितें आनी कोणाक तें विदावट परमिशन अशें समज चालू उरत जाल्यार तुमचो स्टेप कितें आसतलो फुडलो आमी जाय जाल्यार व्हडलें एज्युटेशन करून रस्त्यार येतले पूण असलें एक्विजिशन लोकांक पळय नाका तसलें एक्विजिशन केन्नाच जावंक दिवचें ना हें लोकशाहीचें सरकार आनी लोकशाहीन लोकांक पळय जाय तें करूंक जाय लोकांक पळय नाका त्यो वस्तू करपाच्यो ना आनी तेजो आमचे निशेध आसा आनी ताका आमचो विरोध आसा येस थँक्यू जालें मरे आनी कितें उलोवपाक जाय आमी आतां ऑफिशियली लेटर बरयता आमचें रेजल्युशन घेवपाक जाय ओपोजीट हें सर पयलें घालात तेजेर आमचें कान म्हणटा